सर आयज सालिगांवचो एक व्हडलो मजेशीर आनी होळी नंतर जी पळय 9व्या दिसा तुमी सालिगांव हांगासर जे होमकांड पेटयतात ताच्या बद्दल थोडीशी म्हायती दिली. होळी जातकूच नव्या वर्सा हे आमचो धुळवट म्हणजे रंग लावपाचो, ढोल घेवन भोंवपाचो कार्यक्रम आतां फाटली म्हाका दिसता 100-1 वर्सां तरी जाता आसतलो असो दिसता. कित्याक आमच्या एजी प्रमाणे आमी जर पळयत आमी भुरगेपणारसून सुद्दां जातालो तो आनी ताचे पयलीं जातालो म्हणल्यार नासलें. आमचे पयलीं हांगा रोमट बिमट खूब जाताले, म्हणजे तरेतरेचे न्हेसप बिसप जाताले. आतां कितें जालां, प्रत्येक जाण आपआपल्या कामान व्यस्त आसता, ताका लागून असल्या हाका टायम दिवपाक लोक कमी आसता. पूण जो 9वो दीस आसा त्या 9व्या दिसा अख्ख्या गांवांतले भुरगे ढोल घेवन सकाळीं फुडें हांगा येतात, हांगा ढोल वाजयतात आनी ट्रकभर जो जोळोव ओतलेलो आसता हाडून त्या ट्रकाक जोळवाक मांडपाक पयलीं गाराणें घालतात आनी गाराणें घालून हो जोळोव 9 सुमार सकाळचे दाळटात. मागीर अशे देवळांनी भोंवन भोंवन आतां सगळ्या देवळांनी भोंवतले रोमट कशें आनी मागीर ज्या होळयेचो नाल्ल पुरतात मळ्या मठान वेताळाच्या देवळा कडेन थंय येवन तो नाल्ल काडून 8-8:30 भायर सरून हांगा धालाच्या मांडार येतले. धालाच्या मांडार ज्यो धालो बिलो जातात तो एक म्हत्वाचो जागो. थंय येवन निमणें स्टेशन आसता, थंय ढोल एक अर्दे वर बी वाजतलो आनी ताच्या नंतर हांगा येतले. ह्या होमकाणाचें खाशेलेपण म्हणजे सगळ्या धर्माचे जातीचे लोक हातूंत वांटो घेतात. कोणाक धांवपाक मेळना, तूं न्हांवनूच येवपाक जाय, हें खावं नाका तें खावं नाका असलीं बंधनां कांय ना. कोणेय कसलेय कपडे घालून कशाय रितीन तूं चिकन खा, मटण खा, कॉप पिये, तायट जा, सुशेगाद चलपाक फक्त तुजे कडेन जावपाक जाय. हे कोळशे जे आसतात तातूंतसून चलत तूं वचूं येता. थोडे जाण 5-5 फावटी वतात, बायलां वतात, धाकटी भुरगीं वतात. केन्नाच कसलो एक वायट अनुभव हांगा आयिल्ल्याची खबर ना, सोडून एक खूब वर्सां पयलीं एकदां कोण मातसो चुकून पडलेलो, नाजाल्यार कांय ना. पयलीं आतां जसो जसो वर्सांचो काळ बदलत गेला हेजें स्वरूपूय बदल्लें. स्वरूप बदल्लें म्हणजे आतां तुमकां दिसतलें फकाणां कशी हो ट्रक भर जोळोव लागता, थोडो बारीक उरता तो थंय उरला, पूण चडसो एक ट्रक जोळोव लागता. लोकांक बरें वातावरण निर्मिती करपाक सगळे कडेन आमी बोनेरां बांदल्या, बावटे लायल्या, सिरियल लायटी घालता ज्यो रातच्यो सारक्यो आकर्शीत दिसता करता लोकांक. आनी हजारभर असो लोक हांगा उपस्थित आसता. कुळगुटचो, सांगोड्डेचो, पियेंचो, वेरेचो, निल्लाचो सगळे वटेंतले लोक हांगा येता. आनी ह्या 9व्या दिसा सगळे जाण आनंदान हांगा कसलीच झगडी जायना आसतना, वातावरण दुशीत करिनासतना बरी मजा करतात आनी आपापल्या घरा रातच्या 11 पर्यंत सगळें सोंपोवन वता. कशा तरेन सुरवात जाली हेची पयलीं तेन्ना, म्हणजे कशा तरेन परंपरा कितें चालू आसली ह्या गांवान? पयलीं अशें आयकलां की चुडटां घेवन पेटयताले. म्हणजे आदल्या गांवचे लोक तेन्ना एक ते म्हणजे ते थंडे पासत एक शेकोटी कशी कितें तरी आसतली तसो तो विचार गाड्यांनी हे हाडटाले न्हू, दळो हाडटाले, तेचो दळो काडटाले, ते हाडून आनी मदीं पयलीं आतां हे हय हय खूब पयलीं तेन्ना पयलीं म्हणजे थंयसून ते चालू जालें की ते होमकाणा मेरेन पावले गेले. मदीं एक वेळ असो आशिल्लो की एक बाबल साखळकार म्हण आशिल्लो, ताचेर भार येतालो. तो भाराचेर तो थंय धालाच्या मांडारसून हांगा येवन ते कितें आपले विधी, धार्मीक विधी कितें करपाचे उरताले पळय ते करतालो आनी ते केल्या शिवाय कोणूच होमकाणांतल्यान धांवनासले. मागीर तेजे तो पिड्यार जालो आनी तेजे नंतर त्या जाग्यार आनी कोण मदीं दुसरो आनी आयलो ना, तयार जालो ना तसले करपी. पूण अजून हांगा आतां होमकाण एक 9:30-9:45 पळय धांवपाक लोक सुरू जाता 10 पर्यंत, ते सुशेगाद चलतात. कसलेच हांगा पयलीं विधी कांय करचे पडना. म्हणजे आतां आमी पळयलें की ज्या जाग्याचेर आतां होमकाण पेटयले वयता त्या हो म्हणजे पयलींच्यान होच जागो आसा वो हेच्या पयलीं दुसरो जागो आसलो? मागीर फाटीं फुडें करतात ते हेवटेन तेवटेन, पूण खूब वर्सां जालीं आतां ह्याच जाग्याचेर हे करता. अशी खासियत कितें म्हणून? काय ना, रंग लावपाचे जे एक आमचे शिगम्याचे हे आसता परंपरा, ती पयलीं पासून 9व्या दिसा हांगा चलता. थोडे कडेन 7 दिसांनी जाता, थोडे कडेन 5 दिसांनी जाता.
थोडे कडेन फक्त धुवट म्हणजे रंग लावप फक्त रंग लावप. पण साळगांव हांगासर आमी पळयता होमखंड पेटून तेजेर तेजेरसून लोक चलत सो वता. ही एक वेगळी वेगळी पारंपारीक परंपरा तशी खासियत. हांगा जाता न्हू खंय आमच्या शिरगांवा जाता. अडोण्या जाता. शिरगांवा ते सगळे धर्मीक विधीन कोणाकूय सगळ्यांक धावूंक मेळना. हळडण्या जाता म्हणटा तो. अशें थोड्या गांवांनी जाता. पण आमच्या आता हे सगळे कडेन इल्ले तुमच्या मिडिया द्वारे भायर पसरत चल्ला ताका लागून लोकांची गर्दी वाडटा. लोकांची गर्दी वाडटा हांगासर पळोवपा खातीर. सो कितें लोकांक सांगूं सोदता येण्या बद्दल कितल्यांक सुरू जाता? आयज तुमी सगळ्यांनी हांगा जो कोण आतां रोखडोच पळयतलो हो व्हिडिओ, आयज शुक्रार 21 तारीख बरोबर 10 वरांचेर हांगा लोक धांवपाक सुरवात करतले. धांवत थोडे जाण चलतूय वतात. तुमकां जर भंय दिसता इंगळ्यारसून, इंगळे ते फक्त इंगळ्यारसून चलपाक जर भंय दिसता जाल्यार तुमी एटलीस्ट येवन पळया कशें चलता पळय ते. हांगा तरेतरेची वर्स म्हणजे कोण 80 वर्सांची सुद्दां जाणटी चलतात, बायलां दादले, धाकटी 10 वर्सांची भुरगीं चलतात. खंयच्याच क्रिस्तांव आसूं मुस्लीम आसूं आमी केन्ना कोणाक आडोवंक ना आनी कोणाक कांय लागना. सगळे जाण चल्ले. हे तुमी एक मजा पळया. वातावरण हांगा वेगळेच तरेचें आसता. ढोल वाजता, कासाळे वाजता, तांसो वाजता. तातूंत तुमी आनंद घेयात आनी वर्सान एकदांचो हो अनुभव कसो आहा तो सांगचो मागीर. प्रतिभा, एक प्रश्न, जशें आमी पयलेच्यान एक आयकात येयलेले आसा भुरगेपणांतल्यान, जर तूं होमखंडांतल्यान जर चलशीत जाल्यार तुजें आदलें कितें आसा पळय आडापिडा, तुवें कितें पाप केल्ले पळय तें सगळें धुवन वयता म्हणून, हे कित पर्यंत अशें खरें आसा? अशें जें म्हटलें वयता तुमी आयकलां आसतलें. हे अध्यात्मांत मरे तरेतरेची अशे एक लोकांचें थिंकींग म्हणजे एक विचार गेल्ले आसता फुडें. आतां हालींच पळय कशें कुंभ मेळा जालो, थंय लोक गेले न्हाले. आमचो प्रदीप फट्टे बिट्टे न्हावन आयला थंय. सो ताणें कितें पाप केल्लें म्हणून तो गेल्लो काय तो वचोन येवन तेजे पाप गेला अशें काय पूण म्हणटात थंय गेले आनी पाप धुवन आयले. हय, कित्याक ही आमी आयकात येयल्या भुरगेपणांत अशें म्हणटात न्हू की इंगड्या वयल्यान जर चलशीत जाल्यार तुजें पाप कितें तें धुवन वयतलें, तुवें कितें पापां केलें धुवन वयतलें, नेव्यान सुरवात कर. तशें पळोवंक गेल्यार आमची जाणटी जी रांदताली पळय ती पयलीं चुलीचेरूच रांदताले. चपात्यो ते थोड्यागेर तवो सुद्दां नासलो जाल्यार कोळशाचेरूच घालून परतिताले. बांगडो, खारो बांगडो बिंगडो इंगळ्याचेरूच भाजताले. तेन्नाय तेंच्या हातीक लागताले. हांगा एक पांयांक लागपाचें हें आसा मातशें. म्हणजे तशें काय ना, मनाचें एक थिंकींग. चुकून केन्नाय कोणाच्या पांयांक दसता इंगळो, कातीक दसता इंगळो, पूण तो धांवतकूच सुट्टा नाल्यार तो बेगीन बेगीन हात मारून काडटात. पूण अशें केन्ना कोणाक चडशे फोड बीड सुद्दां आयल्ले हांगा आमी आयकूंक ना. कितें खासियत हांगासर? आमचें कितें आसता, आमी हावस शीट आमी कितें करता, होळी खरें होळेक दिता. हे होमखंड सेम जालें, होळी आनी होमखंड सारकेंच जालें. आमी नाल्ल दिता. पण आमकां आंगोळे आसता न्ही, बरें जावं न्ही, हें जावं न्ही भुरग्या बायांचें, आमी नाल्ल दिता. ते होळी दिता. पण हे होळी आनी होमखंड सारकें जाली. आमची होळी जाली केन्ना 13 तारखेक खरी. ही आमचें होमखंड सालिगांवचें. हांव सालिगांवचोच. तुमी सालिगांवचे? सो प्रत्येक वर्सा येता? दर वर्सा येता. कितें अंदूच्या वर्सा फाटल्या वर्सा अशें कितें तुमकां दिसता? हळू येता, बेगीन कित्याक येता की मागीर हे जाल्यार उपरांत भायर उबा रावन पळयता. पयलीं धांवतालो होमखंडांत, धांवूंक जायना. आतां बेश्टे येता, जाल्यार तो भायर पळयता, भुरग्यांक घेता, चल्लो. येस. वाटेर वयतालो दिसली म्हणलो. आता माझ्याकडे काम करणारी मनशां, माझ्याकडे काम करणारी मनशां म्हाका वळखूंक ना. एक हे करून दाखया कला तुमची. बाटल्या आसा, बाटल्या लोखंड वता, बाटल्या वता न्ही, बाटल्या वता. ए बाय बाटल्या आहे का? बाटल्या नमस्कार. सध्या तुम्ही पळयला आमी आसा साळगांव ह्या गांवान. आनी साळगांव ह्या गांवान येवपाचें कारण म्हणजे एक वेगळी पद्दत आमी हांगासर सध्या पळयलेली आसा. पारंपारीक पद्दत की होळी जाल्या उपरांत 9व्या दिसा आमी पळयलां की साळगांव ह्या गांवान सरप्रायझींग म्हाजी वेशभूषा आसा. काल हांव कलंगूट पासून गेल्लो. कलंगूट गेल्ले तुमी? काल गेल्लो. हय, शिगम्याक गेल्लो. दोन पयल्या वर्सा कलंगूट हें आसलें एसोसिएशन आनी लायटनींग क्लब, ते दोनूय फर्स्ट प्रायज हांवें हाडल्या. तुमचे गेटअप कोण करता सगळें? नारायण केरकर पेंटर आसा ते कलाकार ते करता. तो बरो पैकी म्हाका हें करता.
अच्छा, तुमचे साथीदार तुमचे गावचे लोक त्यांचा रिस्पॉन्स त्यांचे कशे कने म्हणणे पावरफुल काय विचारपाची गोष्टच ना. आता किती धुमाकूळ घालो वयर देवळाकडे एक 200-300 लोक आसलो सारको सरप्रायझींग. येयल्लो गेलो यंग मारता, येयल्लो गेलो फोटो काडूंक सोदता. बेस्ट म्हणजे बेस्ट.